एका वटेन सरकार म्हणटा शेतां रोयात आणि दुसरे वटेन सरकार शेतकऱ्यांच्यो जमनी ताब्यात घेता। या प्रकारावयल्यान कांय राजकीय फुडाऱ्यांची शेतकऱ्यांच्या जमनींचेर वायट नदर आशिल्ल्याचे दिसून येता, अशें विरियाटो सांगता। सोमारा कांय शेतकऱ्यांनी खासदार विरियाटो फर्नांडिसाची भेट घेतली। सरकारान ताब्यात घेतिल्ल्यो जमनी परत्यो मेळोवन दिवपा खातीर आपूण यत्न करतलो, अशें विरियातोचें म्हणणें। हे विशीं केंद्रीय मंत्र्याकडेन उलोवन विशय जाता तितल्या बेगीन सुटावो करतलो खंय। एक सायडीन गव्हर्नमेंट शेत रोयात म्हणून एग्रीकल्चर कितलो प्रमोट करता, कितल्या करोडाचे पयशे पडटा। आमचो सीएम हांव स्वता तेगे मिटिंगी आसता केन्ना आसता स्वर्णपूर्ण गोंय म्हणटा। स्वर्णपूर्ण गोंय म्हणजे तेजो मिनींग तो जाणा, सेल्फ सफिशियन्सी। आमी हिंगा करतात, रोयतात आनी खातात। आमकां ना गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट काय ना, वर्साक काम करता, भाजी रोयता आनी आमी आमचे सगळे लोक आमचे पोट भरता। आमी वी क्रिएट आवर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू आवर सेल्फ। आमी एग्रीकल्चर करता, आमी एग्रीकल्चर प्रमोट करता। हांव कितें म्हणटा, तुमकां कसलो डेव्हलपमेंट करपाक जाय, कसली शेतां पिड्याक करना, कित्याक फ्युचराक न्हू हांव तुका सांगता। आनी थोड्या दिसांनी जेवण आसचें मेळपाचें ना। जेवण इज द फर्स्ट प्रायोरिटी आनी फॉर दॅट वी नीड लँड। आनी हे लँड आतां इतलें हें जायत वयता, एग्रीकल्चर करता आनी कितें करता, तेजी बायोडायवर्सिटी काबार जायत वयता। फ्युचराक न्हू एग्रीकल्चर देखून आमकां तो मेळटलो खबर ना, कित्याक असली लँड ती सांबाळून दवरना जाल्यार म्हाका दिसता मुखार आमकां जेवण मेळपाचें भरपूर आसा। कित्याक आमचें ह्युमन पॉप्युलेशन हें वाडत आसता आनी हे ह्युमन पॉप्युलेशनाक द फर्स्ट प्रायोरिटी रिसोर्स इज द फूड आनी तेका लागून शेतां रोवपाची भरपूर गरज आसा। आमचे कडेन आमी पळयल्यात की झोनल एग्रीकल्चरल ऑफिसर आतां गोंयभर आसा। आमी चौकशी करताले, ऑल ऑफ देम आर व्हेरी गुड, दे आर पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट। एक तरी खंय आमी एडमिट करपाक जाय झोनल एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स जे आसा। इवन आमचो आतां डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर नवो जाला तो, इवन ही what feedback they are getting is, I don't know him personally, never met him, but he is also going out of his way to encourage agriculture, to encourage horticulture. So असले आमकां तर लोक आसत न्ही गव्हर्नमेंट सर्विसान, जाल्यार खूब लोकांक फायदो जातलो। So we will also give them that particular push to help the farmers. So you will be taking this matter to Union Minister, Yes. Agriculture Minister. I will be taking at a personal level because we have found that at times they respond. जायना जाल्यार I will raise it in the parliament. आता winter session of parliament येता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।